लुकाचे शुभ वर्तमान आवेस वोड 2 वोड 13 आणि 14 आमी सगळे मेळून वाजूया. तेन्ना देरपेंतूस ते देवदिता बरोबर देवदितांची एक उरपोंच स्वर्गार ताण देंवली आनी सर्वेस्पराची स्तुती कोत्ताली. भोव उंचल्या स्वर्गार आसत्या देवाक महिमा आनी पृथ्वेर आसत्या पळय सगळ्या मनशांक ताची दया आनी शांती. आत्मीक फळ म्हणल्यार पयले सोत्वेर मोग, मागीर आनंद आनी शांती. आतां आमी शांतीचेर नियाळ करुया. आमी शांतीन तर जिवंक जाय जाल्यार सगळ्याकीन पयलें हें सोत आमकां गमोवंक जाय. खोटेपण, अप्रामाणीकपण, वायट संवयो आमचे भितर आसूंक उपकारना. ज्या मनशा भितर पातक आसा तांकां शांतेन जिवंक जावचें ना. जे मेरेन तूं पातक करीत आसत जाल्यार तूं पातकीच जिवीत जियेत रावतलोय. पातकाक तुज्या जिवितांत तूं सुवात दीत रावतलोय. पातकाच्या मार्गान पळय तूं रावतलोय आनी पातकी कोण्यो करी पर्यान तुज्यान शांतेन जिवंक म्हणटा पळय तें जावचें ना. तुका शांती जाय जाल्यार खोटेपण सोडून दी, पातकी कार्य सोडून दी. पातकी कोण्यो करीत आसा आनी तरी आसतना तुका शांती जाय, तुका ती मेवचीच ना. हो विशय तूं कदींच विसरो नाकाय. जरी तर आमकां शांती जाय जाल्यार आमकां कितें करचें पडटलें? पळय, शांती कित्याक पासत ना? आमचे भितर खोटेपण आसा म्हण कळ्ळें. जाल्यार शांतेन जिवंक जाय जाल्यार त्या पासत कितें करूंक जाय? आतां तें आमी शिकोवया. लूक आवेसवोर 2 14 वडीन कितें म्हणलां थिंगासर पळयात. स्वर्गार देवाची महिमा आनी पृथ्वीचेर ज्या मनशा सांगाता तो आनंदीत आसा ताजी शांती आसूं. पृथ्वेचेर पळय मनशाचेर शांती आसची म्हणून चोरगींच्या दुतांनी थिंगासर गीत गायलें. कोणाक शांती मेवतली अशें बरयलां? ज्या बरोबर सर्वेस्पर आनंदीत आसा. जे सर्वेस्पराचे दुस्मान जशे जियेता तांकां शांती फावो जावची ना. सर्वेस्पराक दूख दिता पळय तांकां शांती मेवची ना. सर्वेस्पराक गाय दितात पळय ते, सर्वेस्पराचे इच्छे विरुद्ध ते चलतात ते, सर्वेस्पराक क्रोधीत करता पळय ते, वायट पळय ते कोण्यो कोत्तात, कुडीचे लोबदोण्यान बोडलेले आसात, बुरशीं, मेलीं, चित्रां आनी फोटो पडयतात पळय ते, अशुद्ध उतरां उलयतात पळय ते, गाळी सोंवतात पळय ते आनी फोटी मारतात पळय ते, अप्रामाणीकपणान जोडटात ते, अशुद्ध पळय रिश्ते कोत्तात पळय तांचे मोदें कोणाकूय सर्वेस्परान तातूंत आनंद घेयना. हे सगळे सर्वेस्पराचे दुस्मान. आमी सर्वेस्पराचे दुस्मान जावन जिवन सर्वेस्पराची शांती आमकां कदींच मेळची ना. शांती खंयसर मेवता पळय ती तुमी जाणाव. ह्या पृथ्वेर मार्केटान खंयसरूय शांती विकिनान. ह्या संवसारान खंयसरूय तुका शांती मेळची ना. कित्याक शांती म्हणटा पळय ती फकत सर्वेस्परा कडून मेळटा पळय तें व्हडतें बेसांव आमकां थंयसान मेळटा. कित्याक अशें? सर्वेस्पराचें उतर अशें म्हणलां, तोच जावन आसा शांती. तोच शांती म्हणल्यार ताच्यानूच शांती दिवंक जाता. मनशाक शांती सर्वेस्परा कडल्यानूच मेळटा. जाल्यार सर्वेस्परा कडल्यान येता पळय ती शांती, तूं ह्या संवसारान ती सोदपाची कोशिश करनाका, तुका थिंगासर मेळची ना. ती शांती सर्वेस्पर कोणाक दितलो तेंवूय बायबलान बरयलां. कोणाक ती सर्वेस्पर शांती दितलो काय? जो कोण सर्वेस्पराक मानता तसलें जिवीत जियेता तो. जीं सर्वेस्पराक मानता तसलें जिवीत जियेता, सर्वेस्पर तांकां शांतीचें जिवीत दिता. दुसरें, स्वर्गार सर्वेस्पराची महिमा आनीक त्या उपरांत पृथ्वेर जे कोणाचेर तो प्रसन्न आसा तांकां शांती दिता. 2 विशय हांगा बरयल्ले आसा. स्वर्गार सर्वेस्पराची महिमा आनीक हे पृथ्वेचेर जे कोणाचेर तो प्रसन्न आसा तांकां शांती. म्हटल्यार जरी सर्वेस्पराच्या मनशाक शांती दिवची जाल्यार स्वर्गार सर्वेस्पराक कितें मेळोंक जाय? महिमा. म्हटल्यार हे पृथ्वेर तुका शांतीन जिवंक जाय जाल्यार तुज्या जिविता वरवीं स्वर्गार जियेता पळय ते सर्वेस्पराक महिमा मेळची. तुज्या जिविता वरवीं सर्वेस्पराक महिमा मेळोंक जाय.
तूं कोत्ताय पळय ते कोन्यो सर्वेस्पराक महिमा मेळची. जाल्यार आमकां चिंतूंक येता जाल्यार सर्वेस्पराची महिमा म्हटल्यार कितें? सर्वेस्पराक महिमा दिवप म्हणल्यार ताका संतोश भरीत करप, ताका आनंदीत करप. आमचीं भुरगीं बरे भाशेन शिकतात जाल्यार बापाक आनंद मेळटा. आमचीं भुरगीं आयकतात तेन्ना बापायक ते सारकें आनंद मेळटा. आमचीं भुरगीं बऱ्यो संवय आसात आनी बरो तो वेव्हार करता तेन्ना सगळें सांगता पळय तें आयकता तेन्ना वायट इश्टागो तांकां खंयचो सुवात दिनासतना बरो वेव्हार करता पळय तेन्ना खंयचेय आवय बापायक आनंद मेळटा. ह्या भाशेन आमचीं भुरगीं आसात म्हणून आनी तांकां कितेंय तो जाय जाल्यार आमचे आवय बापूय मागीर आनी आमी फाटीं सरनासतना सगळें तांकां जाय पळय ते गरजो पुरी करतले. जो भुरगो बरो शिंकता आनी येवन म्हणटा डॅडी म्हाका एक वॉच जाय, तो बापूय थिंगा वचून ताका हाडटलो. बरें शिंकता पळय ते येवन अशें म्हणटा डॅडी म्हाका बरे मोचे जाय, बरे वांडो जाय, अशें तुका डॅडी ताका हाडून दितलो. कित्याक तूं म्हणशी जाल्यार सगळें सांगता पळय तें आयकता म्हूण. तें बरे भाशेन चलता म्हणून त्या भाशेन चालते भाशेन जरी तर ताणें कितें तरी तांकां जाय जाल्यार तें बऱ्याकूच आसतलें म्हूण आमी तें दितांव. आनी आवय बापूय आसा पळय असले बऱ्या भुरग्यांक तांकां तें कितेंय करूंक तयार आसा. मोगाच्या भावा भयणांनो, आमचो सर्गीचो बापूय असो. आमी सर्वेस्पराक मानता तशें जिवीत जियेता जाल्यार ताका महिमा मेळटली. आमी पवित्र जिवीत जियेत जाल्यार सर्वेस्पराक महिमा मेळटली. ह्या पातकी संवसारांत आमी पातकान पडनासतना सर्वेस्परा बरोबर सारकी उबी रावली जाल्यार तायणे सोकला पडनासतना कुडीचे दादोसकाय आमी सोकला पडनासतना आमच्या कुडीक पवित्र दवरून आमची गोवाय आनी आमचे तोंडार येता पळय तें चोतरायन धरून आमची ओत्मिकायेची आमी रक्षा करून आमचे सर्वेस्पराची चालीची आमी रक्षा दवरून घरान घोव बायल्यां बरोबर आनी भुरग्यां सांगाता मोग आनी मोयपास मोगाक आमी सांबाळून तर जियेत जाल्यार सर्वेस्पराक आनंद मेळटा. घोव बायलां सदांच तो झगडटा जाल्यार सर्वेस्पराक कशी आनंद मेळटली? भुरगीं सदांच घरांत तो झगडटा जाल्यार सर्वेस्पराक कसो आनंद मेळटलो? घरांत शांती ना जाल्यार, घरांत एकवट ना जाल्यार सर्वेस्पराक कसो आनंद मेळटलो? तूं एक सून जावन वा तूं एक जावय जावन सदांच तूं झगडत आसलो जाल्यार खंयचो सासूपाय सासूमाय सारकी आनंदी जातली? पूत आनी सून तो सदांच झगडटा जाल्यार आवय बापूय कशी आनंदान जियेतलीं काय? भुरगीं सगळें तांचें शिक्षण सोडून रस्त्यार थिंगा एंगडोंक भोंवत जाल्यार एग्जामीन फेल जाल्या उपरांत आवय बापायक कसो आनंद मेळटलो? आवय बापायक सांगिनासतना तांच्या पोल्सांतल्यान पयशे काडी जाल्यार? घोवाक सांगनासतना बायल तर पयशे काडटा आनी बायलेक सांगनासतना घोव तर पे मोलादीक वस्तू काडटा चोरी करून त्यो वस्तू विकून त्या घरांत तुमी सांगात कशी शांती आसतली? इस्कॉलाक वयता, कॉलेजीक वयता अशे चेडे चेडवां स्कूल कॉलेज वचनासतना दांडी मारून आपल्याक जाय थिंगासोर तीं भोंवतात आनी इस्कॉलाची एग्जामीक तेंची पर्वा ना. एग्जामीनी बसना, एग्जामीनी ती फेल जातात आनी आवय बापायक सांगा तुमी कशी कुशलकाय मेळटली? एक जबाबदारी तूं घोव जावन आनी तूं शिर्विसीक वचोन तूं मिनूत करून तुजी जोड जोडटाय. तुजे बायलेक आनी भुरग्यांक तें तूं दिनासतना तुजे खाण पीण आनी मोस्तीक लागून जोडलेली जोड तूं वाड्यार उडयता जाल्यार कशी काय तुजीं भुरगीं तुजी घरकान्न कशी सुखान आसतलीं? कोडेक तुजो घोव तो पागार हाडून तुका दिता आनी तूं तुका जाय ते भाशेन देशपेज कोत्ता. तुज्या घोवा वोन तुज्या भुरग्यां वोन तुजो मावाडोच तुका तो चड आवडेचो. घोवाच्या जोडींतल्यान सगळें काडून तुजे ते मावड्या धाडटाय. तुज्या घोवाक तुज्या भुरग्यांक तांकां गोमोनासतना सगळें थिंगा तूं धाडून दिताय. जायते जाणांक असलें दुयेंत आसा. असले घोव बायलां जायतीं आसात. एक म्हाजे लागीं भयण आयली. चालते भाशेन हें सगळें हांव पळयतां. एक भयण म्हाजे लागीं आयली. ती येवन म्हाका अशें म्हणटा, बाबा म्हाज्या भुरग्यां पासत तूं मातशें मागणें करून अशें म्हटलें. बरें आसा, म्हज्या भावाक शिरीस ना तेजे पासत मागणें कर. बरें आसा भयणी, म्हज्या धाकटे भयणीचेर काजार जावं ना तेजे मागणें कर. बरें आसा भयणी, म्हजो आवय बापूय तांकां पयशांचें कांयच आदार ना, मातशें मागणें कर, मातशें मागणें कर. बरें आसा भयणी. हांवें विचारलें, तुज्या घोवा पासत मागणें करूंक जायना काय? अशेंच विचारलें. तुज्या घोवा पासत मागणें करप म्हणल्यार वय, तें सारकें न्हू? भुरग्यां पासत मागणें करूंक जाय, भयणी पासत मागणें करूंक जाय,
भावा पासत मागणें करूंक जाय, आवय बापायक पासून तें मागणें करूंक जाय. पूण घोवान कितें पातक केला? भयणाक हांव विचारता ताणें कसलें पातक केलां? तांचे पासत एक मागणें पासून आमचें करचें न्हू काय? हें दाखोवन दिता पळय तुजे घोवाक तुवें कितें सुवात दिल्या ती. तुज्या मावडच्यांक सगल्यांक मागणें करूंक जाय, ती सगलीं बरीं आसचीं. तुज्या घोवाक कितेंय जावं दी, पूण जोडपी जोड तोच. ताणें जोडलेली जोडपी सगळीं देसपेस करूंक जाय, मावडे धाडूंक जाय. तांचे पासत मागणेंय करिना. हांव जें सांगता पळय, 10 भयणी म्हजे लागीं येयल्यो, सुमार 6 ती 7 भयणो हेंच तेंचें रोडणें. तूं कितेंय म्हूण. म्हाका दूख भोगता. हें कितें काय? तेच भाशेन घोवांकूय म्हणटा. बायल जेयला वचूंक ना तें पडलें ना. तियेची भलायकी कशी आसा तेका पडलेलें ना. म्हजी आवय बापूय बरीं आसूंक जाय, म्हजो भाव बरो आसूंक जाय, म्हजी भयण बरी आसूंक जाय. भुरगीं कशीं आसा पळय तें पडलें ना. केन्नाय पळयत जाल्यार भाव कसो आसा, भयण कशी आसा, आवय कशी आसा, बापूय कशी आसा, हीच भासाभास. पूण म्हजे लागीं पळय येवन मागणें करतात पळय तें हांवें अशें पळयलां, 10 भयणी आनी 10 भाव तर येयले जाल्यार त्या 10 भयण्यांतले चड करून पळय बायल्यो सगळे मावाड्याचेच उलयता. तांकां पळय तितलो मोग करता पळय तो तर घोवाक आनी तेजे फामिलीक आसलो जाल्यार तें एकदम बरें जावपाचें. तेच भशेन ते भावूय सदांच म्हजी माय, म्हजी भयण, म्हजो भाव ताकाच म्हणटा. पूत म्हणून तुजी जबाबदारी आसा, पूण ताचे व्हडती तुजे फामिलीची जबाबदारी. तुजे बायलेची आनी तुज्या भुरग्यांचें बरेंपण, तांचें तूं ध्यान दिनाय, तूं आनीक कोणाचें ध्यान दिताय थंयसर, तें एकदम बरें न्हय. ह्या विशयाचें नियाळ कर, हांव तुमचे लागीं विनंती करतां. सर्वेस्पर कसो आनंदीत जातलो? मिनूत करून जोडल्या पळय ती तुजे बायलेक, घोवाक, भुरग्यांक आनी तूं बायलेक मोडिनाय? आनी कोणा पासत तूं मोडटाय जाल्यार त्या घरांत शांती कशी आसतली? त्या घरांत झगडीत आसतलीं. त्या घरांत झगडीत आसतलीं, एकामेकाशी उलयचें नान. झगडीं करता पळय ती फामील, एकामेकाशी उलयना पळय ती फामील, आनंदान जियोंक जावचें ना, सर्वेस्पराशी बरोबर ते जियोचें नान. पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा थंयसर? स्वर्गार सर्वेस्पराची महिमा जाता तेन्ना सगळ्यांकीन पयलें स्वर्गार सर्वेस्पराक महिमा मेळची. ते आनंदीत जावंक जाय. तुज्या जिविता वरवीं आनी तुजे चाल रिती वरवीं, तुज्या जोडी वरवीं, तुज्या बेसभासा वरवीं ते आनंदीत जावंक जाय. ताका तूं दूख दिवन, ताका तूं गाय घालून, तूं ह्या संवसारांत तूं जियेताय जाल्यार शांतेन तुका जियोंक जावचेंच ना. ह्या पृथ्वेर तूं ताची महिमा दिता पळय तसलें जिवीत जियेल्यार तुका शांती मेळटली. भावा आनी भयणांनो, तुका आनी परतून सांगता, तुमच्या जिवितांतल्यान सर्वेस्पराक महिमा मेळोंक जाय, सर्वेस्पराक आनंद मेळोंक जाय. तेन्ना तो तुमकां शांती दितलो. आतां म्हजो प्रस्न म्हणल्यार, सर्वेस्पराक महिमा मेळोंक जाय जाल्यार तुमी थिंगासर कितें करूंक जाय सारकें न्हू? स्वर्गार सर्वेस्पराक महिमा मेळची तेन्ना पृथ्वेर तुका शांती मेळटली. जाल्यार सर्वेस्पराक कशी महिमा मेळटली? तेंवूय तुमकां दाखयता. लुकाचें शुभ वर्तमान 13 आनी 10. जेजू एका सोनमारा दिसा एका देवस्थानांत शिकोवन दितालो. ताचे मुखार दिश्टी पडली 18 वर्सां देंवचारो पोंगल केल्ली एक बायल. आनी ती सारकीच पोंगली जाल्ली आनी तिच्यान तिची तोखली उबारूंक जावंक नासली. जेजून तिका पळयली आनी आपल्याशी तिका आपोवन हाडली. आगे, तूं तुज्या वायटांतली सुटली. आनी ताणें आपले हात तिचेर दवरिना फुडें ती सारकी उबी जाली आनी देवाक दिन वाचूंक लागली. एक अस्तोरी सर्वेस्पराक दिन वाचूंक लागली. हांव, तूं, आमी सगळीं सर्वेस्पराक महिमा दिवची हें सर्वेस्पर आवडटा. ते अस्तोरेन सर्वेस्पराक दिनवास दिली. केन्ना तेन अशें केलें? पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता 11वी वड 18 वर्सां तिका देंवचारान सारकी पोंगल केल्ली तसली अस्तोरी आसली. ती सामकीच पोंगी जाल्ली आनी तिच्यान तिची तोखली उबारूंक जायनासली. देंवचाराचो तो आत्मो आसा तिका सारकीच पोंगली केल्या. पोंगली कोत्ता पळय ती आत्मो कितें कोत्ता तुमकां जाणां? तुका सारकोच बागोवन दवरता. घोडे घोडे तुका सारके ओस्कोत कोत्ता. तूं कितलेय गोठायन रावंक सोदताय, तूं कितलोय गोठ रावंक सोदताय, कितलेय तूं देवाचे उतरां प्रमाणें जियोंक सोदताय, सारको पवित्र अशें तूं जियेतलो अशें चिंतताय, सारकें प्रामाणीकपणान तूं जियोंक सोदताय, पूण कोण जाणा कितें? थोडो वेळ तूं बरो आसताय, मागीर देरेपेन तूंच ओस्कोत जाताय. ज्या वेळार देवाचें आजीनपणां मंदीर आसा तूं बरो आसताय, मागीर तूं ल्हान, मागीर ओस्कोत जायत वयताय. कित्याक तूं असो ओस्कोत जाताय? कित्याक तुका ओस्कोत कोत्ता पळय तसलो?
एक आत्मो तुजे फाटीक लागला. हे पासत जायते फावटी जायतो लोक अशें म्हणटा, ब्रदर जेन्ना हांव मंदिरान आसता पळय तें एकदम बरें दिसता. त्या उपरांत पळय जेन्ना हांव भायर वयता सारकोच ओस्कोत जाता. कित्याक तो आत्मो तुजे भितर आसा. ओस्कोत कोत्ता पळय तुजे फाटीक लागला. कितलीं वर्सां? 18 वर्सां. 18 वर्सां. आतां हांव विचारता कितलीं वर्सां? ही ओस्कोत कोत्ता पळय तो आत्मो तुका ओस्कोत करीत आसा. खंयच्या ना खंयच्या पातकान तुका बागोयता. पोंगी जाल्ली पळय ती अस्तरी, ताजी स्थिती अशी बरयल्ली आसा पळय तिच्यान सारकी नीट उबें रावंक जाय. कशी रावताली ती? पोंगी आसतली ती. नीट उबें रावंक तिका जायनासली. सर्वेस्पराक जाय पळय ते उबे रावता तसले. बागोवता पळय तसले न्हू. पातकान बागोता तसले नाका. पातकाक अधीन जाता तसली न्हय. सर्वेस्पराक उबे रावता तसले जाय. सर्वेस्पराचे हाजीरपणान उबी रावता तसली जाय. एलायजाचे विशीं थिंगासर कितें बरयलें तें आमी पळोवया. राजाचें पयलें पुस्तक 17 वोड 1. तिशप्या प्रांतांतले एलिया थिंगा आसतलो पळय ताणें आहाबाक अशें म्हटलें, हांव सेवा करता पळय त्या इस्रायलाच्या देवा सर्वेस्पराच्या नांवान ताच्या हाजीरपणान हांव आसता. त्या सर्वेस्पराची हांव भास घेता. कसो आसता तो? बागोवल्लो आसा म्हणटा. कितें बरयलें आसा? ताच्या हाजीरपणान हांव उबो आसता. एलायजा म्हणटा ताच्या हाजीरपणान हांव उबो आसता. बागोता तसलो न्हय. आधीन जाता तसलो न्हू. दुसरो राजा 13 वोड 14. एलायशान म्हटलें, सेनांचो सर्वेस्पर ताच्या मुखार हांव उबो आसा. ताच्या हाजीरपणान हांव उबो आसता. ताच्याच उतरान हांव म्हणटा. एलायशान कितें म्हणलेलें? त्या सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान हांव उबो आसता. ताचे भासावणेन हांव आतां उलयतां. एलिशा हांगा कितें म्हणटा? ताचे हाजीरपणान थंयसर हांव आसता. त्या सर्वेस्पराच्या नांवान हांव उलयतां. उबे रावता पळय तसले मनीस आयज जाय. पातकान बागोवता तसले न्हय. बोगोर बोगोर बागोता तसले न्हय. बोगोर बोगोर सोकला पडटा. बोगोर बोगोर अधीन जातात. उबे रावता तसले जाय. खंय आसात काय असले? दर एक धाकटे वस्तूंक तूं बागोवताय. दर एक धाकटे परिक्षान तूं अधीन जाताय. सैतान येता आनी तुका धाकटुलें वायट पळय तुजे भितर घालता. तूं जालोय अधीन ताका मागीर. एक पातकी विचार येयल्यारच पुरो तूं मागीर अधीन जाताय. कोणूय जावं तो. तुका पातकाचें चिंतप येयल्यार पुरो. मागीर तूं थिंगासर ताका अधीन जाताय. कोणूय तुका थिंगा व्हरत जाल्यार तूं रोखडोच थिंगा अधीन जाता. तुका आतां हांव विचारता. कोणान ह्या भाशेन नेटान अशें म्हणूंक येता, हांव म्हज्या सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान हांव सदांच उबो आसता. सर्वेस्पराचो भुरगो कसो हांव उबो आसता. काम करता पळय त्या सुवातेचेर सर्वेस्पराचो गवाय जावन हांव उबो रावता. खरो क्रिस्तांव म्हणटा पळय तो होच. तुजें अशें म्हणूंक येता हांव असो उबो रावता. हांव एकाच उतराचो मनीस म्हूण उतराचेर हांव थीर आसता. सर्वेस्पराची गोवाय जावन हांव जियेता. म्हजे सोरभोंवतणी म्हजे इश्ट तांच्या मोबायल फोनाचेर सदांच ते मेळीप चित्रां पळयता. पूण हांव ताचेर थिंगासर बागोवना. तांचे सांगाता एकठांय जावन हांव तें पळयना. पूण हांव प्रमाणीकपणान उबो रावतां. म्हजे सगळे इश्ट वायट उतरां थिंगा उलयतात. नाका जाल्लीं उतरां ते उलयतात. खंय ताणें पातक केला, कशें पातक केलां आनी खंय वचून तें पातक करपाचें आसा तसलें पळय तेन्ना उलयता तेन्ना हांव ज्यो पवित्र न्हू पळय त्यो खबरो हांव आयकना. आनी हांव थिंगा सर्वेस्पराची गोवाय जावन उबो रावता. सोंपेपणीन पयशे जोडूंक जाता पळय रस्ते आसात. सोंपेपणीन जोडटा पळय तश्यो वाट्यो आसात. ह्या भाशेन जेन्ना म्हजे इश्ट पळय खबरो करतना असलें जिविताक म्हज्या जिवितान हांव सुवात दिना. हांव सर्वेस्पराची गोवाय जावन हांव उबो रावतां. हांव विचारता आमचे मदें कितलो लोक उबे रावपाचे परिस्थितीन आसा काय? पवित्र पुस्तकान आमी पळयता 18 वर्सां पर्यंत ती बागोवन आसलोली. 18 वर्सां पर्यंत बागोवन आसा. मात पुणीन तिजेन उबी रावंकूच जायना. कित्याक? मेळ्या ओतम्याच्या चोपक्यान आसा. कसलो ओतमो तो? हुस्कोत कोत्ता पळय तसलो. जाल्यार कशें आमी थीर रावन उबे रावंक जाय जाल्यार, कशें आमी व्हडटे उमेदीन जिवंक जाय जाल्यार आमचें तें जायना. कित्याक? हो हुस्कोत कोत्ता तसलो ओतमो. म्हाका ताणें गोट दवरलो आसा. हांव तुमकां सदांच म्हणटा पळय तुमकां उगडास आसा काय? केन्ना तरी तुका एक सोरोप दिश्टी पडलो चिंतात. तो सोरोप पळयल्या उपरांत कोणें ताका धरपाची कोशिश केल्यार तो सारको धेंगशे घालता. धेंगशे घालता. धेंगशे घालता. धेंगशे घालता. ताचे धेंगश्यांक पळोवनूच मनीस भिता.
आनी तेन्नाच कोण वयता आनी सोरोप दवरप्याक वचोन मागीर आपयता. तो येता आनी तो येयल्या उपरांत तो सोरोप तिंगा देंगशें घालता. ह्या सोरोप मारप्या कोडें कितें झाडपालो आसता. एक रुखाचें तें झाडपालो. तो झाडपालो घेवन तो देंगशें घालता. ते देंगशें काडल्या सोरपा कोणें वता तेका तो झाडपालो तिका दाखयत रावता. तो झाडपालो दाखयतना तो देंगशें घालता सोरोप. तो देंगशें घालीत आसता. तो झाडपालो दाखयता. तो देंगशें घालीत आसता. तो झाडपालो दाखयत आसता. तो देंगशें घालता. तो परतून तेका दाखयता. जालें. खंय गेले देंगशें घालपी? कित्याक ते देंगशें घालता तो सोरोप आतां बागवलो? तो झाडपालो दाखयता आस पळय तेजें देंगशें घालप पळय तें सोगलें देंवता. आमी मंदिरांत जायते देंगशे घालतात. आमी देवाचें उतर आयकोना फुडें थिंगा देंगशे घालतात. सोम्या पळय हांव कितें करतलों. तूं पळय हांव पसून दानियेला भाशेन पवित्र जिवीत जियेतलों. जुजे भाशेन आपल्याचे कुडीचेर हांव जोयत घेतलों पळय तूं पळय. आनी गरज पडल्यार हांव सोलोमोना भाशेन पसून आनी तेजे उपरांत कितें करतले म्हजे पुता? 1000 बायलो? सोर्वेस्पराच्या हाजीरपणान आमी देंगशे घालीत आसता. सैतान पळोवन म्हणटा देंगशें घाल आनी देंगशें घाल. मंदिरांत तुका रावन कितलें देंगशें घालता तूं देंगशें घाल. मागीर तूं भायर यो. तूं मातसो भायर यो मागीर हांव जाणा तुका कितें करूंक जाय पळय तें. तूं भायर येयल्या उपरांत तुजी हांव खबर घेता. तूं भितर कितलेय देंगशे घाल. तेका बरी खबर आसा. तुज्या मुखार कितें दवरल्यार. तुका खंयची SMS येयल्या उपरांत तेका खबर आसा. तुज्या मोबायलाचेर तुका कितें दाखयल्या उपरांत तेका खबर आसा. तुजो खंयचो फ्रेंड तुका फोन केल्या उपरांत तेका खबर आसा. तुका कितें दाखोवन, तुका कितें करून, कोणा कोणें तुजें उलोवप करून तुजे सगळे देंगशे सोकला पडटले. केन्ना पर्यंत तूं असो आदीन जातलोय. केन्ना पर्यंत तूं असो बागोत रावतलोय. पातकाक तेजे मुखार तूं आदीन जाताय. तोंडान तूं सारकें ना, पांय तुजे सारके ना, नदर तुजी सारकी ना. केन्ना पर्यंत म्हणल्यार तूं सारको सोर्बेस्परा भशेन जियेतलोय. ती ओस्तोरी 18 वर्सां म्हळ्यार ह्या भाशेन बागोवन असले बागोल्ले ओस्तोरेक जेजू क्रिस्तान तिका बोल दिलें आनी तिका उबी कोत्ता. तेन्ना पवित्र पुस्तक म्हणटा ती नीट उबे रावल्या उपरांत सोर्वेस्पराक मोहिमा दिवंक लागली. ती नीट उबे रावन सोर्वेस्पराक मोहिमा करूंक लागला. तुवें नीट उबे रावचें. एलायजान आपले जिवीतभर देवाची मोहिमा केली. नेटान तो जेलो तें कारण तूं जाणाय. उबो आसलो. कधीच आदीन जावंक ना. सैताना मुखार बागोवंक ना. सैतानाच्या लोकां सामको बागोवंक ना. परिस्थिती सामकाराक बागोवंक ना. नेटान तो जियेलो. एलिशा पासून त्याच भाशेन सोर्वेस्परा पासून नेटान तो उबो रावलो. ते प्रांताले लोक सोर्वेस्पराचे विरुद्ध आसलोले पूण तो परिस्थिती मुखार बागोवंक ना. पातकाक तो बागोवंक ना. पातक्या मनशा मुखार बागोवंक ना. सोर्वेस्पराक तो व्हरत्या नेटान उबो रावलो. आयज सोर्वेस्परा पासो तुमी उबी रावची. आयज सोर्वेस्पर तुमचे लागीं उलयला काय? एलिशा भाशेन एलायजा भाशेन सोर्वेस्पराच्या हाजीरपणान तुमी उबे रावंक सोदतात. मागणी कोत्ता पळय तेंचे भाशेन तूं जिवंक सोदताय. वय म्हणटा पळय तुमी हात दाखयात. सोम्यांक दाखयात. पवित्र सोर्वेस्परा बापा सारके सुटावे करून तूं आमचे लागीं उलयलाय. बापा आमी नीट उबे रावत जाल्यारूच तुका मोहिमा फावो जाता. जायते फावटी जायते कोडे आमी पातकाक लागून थिंगासोर आमचें जिवीत बागोल्लें आसा बापा. तुज्या मुखार आमी नेटान उबे रावंक सोदतात. आमी नेटान तुज्या पासून गीत गायतात आनी जायते कोत्तात पूण सैतान थिंगासोर कसले परिक्षा घेवन येता. त्या मेरेन आमचे भितर ती उमेद आसता आनी ते भितर करपाचें कितें आसता पळय तें सगळें देंवता. पातकाक आदीन जातात. उबे रावपाक तूं आमकां आदार कर. अशें ओस्कोत कोत्ता पळय ते मेल्या ओतम्यांतल्यान आमकां तूं सोडोय. बापा सदां काळ तुकाच मोहिमा दिता आनी नेटान उबे रावता तसले एलायजा भाशेन एलिशा भाशेन पातकी लोकांचे मदें आमी नेटान उबे रावच्याक खरे क्रिस्तांव जावन आमी काम कोत्तात त्या सुवातेचेर, वावर कोत्ता त्या सुवातेचेर, रावता पळय त्या सुवातेचेर, शिकोण कोत्ता त्या सुवातेर आमकां उबे रावपाक तूं आदार कर. तुजी कृपा आमचेर दी म्हणून जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागता बापा. आमेन.
कालवरीचो थाळो क्रूट आनी लोक आयज पळयता. फकत कोंकणीनूच न्हय, तामिळनाडून, कन्नडान, कर्नाटकान, मल्याळमान, केरळांत, उरियांत, ओरिसांत, मराठीन, महाराष्ट्रान, बेंगॉलीन, वेस्ट बेंगॉलान, पंजाबांत, भोजपुरीन, बिहारांत, तेलुगून साऊथ इंडियेक, उर्दून जम्मू आनी काश्मीर, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, गल्फाच्या देशांत, नेपालीन, आसामींत, हिंदी ह्या भाशेन भारत देशाच्या मुखेल भाशांनी जेजू क्रिस्ताचो वो सूप संदेश दरेक भाशेन पावयता पळय ती ही पयली सभा इंडियेचे ह्या इतिहासान आमची कॅल्वरी टेंपल. कित्याक आमी ही बरी खबर सगळ्यांक थिंगा वांट्टाव? कित्याक इतले सगळे भाशेंत ही बरी खबर सांगच्याक आमी कोशिश कोत्ता. आतां तुमी मातशें आयकात. रोमकाराचे चीट अवेस्पोर 10 वोड 13. कित्याक जो कोण सर्वेस्पराचें नांव घेतलो तो ताचें थारोवण जातलें. कोणाचें थारोवण जातलें? जो सर्वेस्पराच्या नांवान मागणें कोत्तलो ताचें थारोवण जातलें. जरी कोणाची थारोवण जावंक जाय जाल्यार ताणें केला पळय ते पातकाचें ताका बोक्षणें जाय जाल्यार ताणें सर्वेस्परा कडेन मागणें करचें. जरी तो सर्वेस्परा कडेन मागणें करूंक जाय जाल्यार सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवंक जाय. आनी विस्वास करूंक जाल्यार सर्वेस्परा विशीं ताणें आयकूंक जाय. सर्वेस्परा विशीं ताणें आयकूंक जाय जाल्यार कोणें ना कोणें ताका सांगोंक जाय. आनी कोणें तरी थिंगा तें सांगोंक जाय जाल्यार त्या सांगपी मनशाक कोणें तरी ताका पाठोवंक जावो. कॅल्वरी थाळो ह्या प्रोग्रामाक आदार करता पळय तुमी कितें करता जाणां? हो खालतो सेवक देवाचो पळय थिंगा प्रचार करता पळय तो ताच्या फाटल्यान रावन ताजो आदार करतात. म्हजे हे संदेश ते 17 भाशेंत आसा. भारताच्या कोणशात फकत भारतानूच न्हय, ह्या वाटेन बांगलादेशान सोकला श्रीलंका पर्यंत, उंच नेपाळ पर्यंत आनी ह्या वाटेन रावता पळय ते अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आनी गल्फ कंट्रीन कॅल्वरी थाळ्याचो प्रोग्राम पावता. ती उलयतात पळय आनी सजमतात तेच भाशेन. फकत आमच्याच देशान न्हय, आमच्या सोरभोंवतणी आसा पळय त्या सगळ्या देशान हो सुसमाचार पावता. येता त्या दिसांनी एशियेच्या दर एक प्रांतान ही बरी खबर पावयता पळय त्या रुपांत आमची ही सभा सर्वेस्परान ताचेर बेसांव घालचें, ह्या भाशेन मागणें करचें. जें स्वत आमी जाणाव आमी तें दुसऱ्यांक दाखयना जाल्यार हें कितलें वायट. तुमी एक निर्णय घेयात. जरी तर म्हजी थारोवण जाला जाल्यार कोणें तरी म्हाका जेजू क्रिस्ताचे विशीं सांगला. नाश जाता पळय तांकां थारोवण मेळोंक जाय जाल्यार ही बरी खबर तिंगा प्रचार करच्याक ह्या सेवकाक सर्वेस्परान दिला. उतर सारकें सुटावें करून तें उतर सगल्यांक सजमोवंक दर एकल्याक ताजी सजमणी मेळचे खातीर हें उतर वांट्टा पळय तसलो सेवक सर्वेस्परान आमकां दिला. ह्या सेवकाची आदार करून हो संदेश आमचो लाखांनी लोकां लागीं तुमी पावयचो. जायत्या लोकांचें जिवीत सुदरतलें. हो भावार्थ कितें लोकां मदें आसा तुमी मातशें हात दाखयात. भावार्थ दवरतात पळय तुमी भाव आनी भयणां कन्यांनी करात. ही बरी खबर दुसऱ्यांक पावयात. सर्वेस्पराच्या नांवान मागणें करता पळय ताचें थारोवण जातलें. मागणें करूंक जाय जाल्यार भावार्थ धरूंक जाय जाल्यार आयकोंक जाय आनी आयकोंक जाय जाल्यार कोणें तरी तें सांगोंक जाय. आतां हांव सांगता पळय तसलो सेवक म्हाजे फाटल्यान रावन तुमी कितें करूंक जाय? ह्या सेवकाच्या थाळ्याक जाता तितले भाशेन तें ट्रान्सलेट करून तांचे लागीं पावोवचें. म्हज्यान जें करूंक जाता पळय तें तुमचे लागीं घडचें ना आनी जें तुमी कोत्तात तें म्हजे लागीं घडचें ना. हांव आनी तूं एक जाय जाल्यार हो संवसाराक आमी बरी खबर आमी पावोंक जाता. ह्या पासत एक निर्णय घेयात. सर्वेस्परान तुमकां पळय हो वेळ दिला. म्हयन्यान एक पावटी, वो 2 म्हयन्यान एक पावटी, वो 3 म्हयन्यान एक पावटी. वो सर्वेस्परान तुवें जिवितान केला पळय तितल्या बरेपणा पासत तुमकां बेसांव फावो जाल्यान दिनवासनी काळजान सर्वेस्पराच्या वावरान आदार करात. आमी सगळीं मेळोन क्रिस्ताची ही बरी खबर आख्खे संवसारान पावोवपाची आमी कोशिश करुया. ही आमची जबाबदारी, ही आमी विसरचें न्हय.
address Calvary, post box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.